नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा ट्रॅव्हल आनी इकॉनॉमी. एअरपोर्ट ओपन जाता म्हणटा आमी, रेल्वेज ओपन जाता म्हणटात, रोडवेज ओपन जाता म्हणटात, पूण ओपन जाता म्हळ्यार खरेंच कितें जाता आनी अर्थवेवस्थे भितर हाजो कितें फरक पडपाक शकता काय कितें. खास गेस्ट आसा आमचे बरोबर आसात गौरीश बाब धारवाडकर, ट्रॅव्हल शॉप हॉलिडेजाचे धनी. सो वेलकम टू द शो. गौरीश बाब, आय विल स्टार्ट विथ यू. लॉकडावन कसो गेलो आणि सगळ्यात चड इफेक्ट जाल्ली एक इंडस्ट्री म्हळ्यार तुमची ट्रॅव्हलाची. हाव आर यू कोपिंग अप? नमस्कार प्रमोद बाब, बरें दिसलें तुमचे कडेन कनेक्ट जावन. थँक्यू व्हेरी मच फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्स अ लॉट फॉर गिविंग युअर टायम. माय प्लेजर ऑलवेज. पयलें सांगपाचें म्हणल्यार लॉकडावन हो सगळ्याचो गेलो तसो आमचोय गेलो. इंडस्ट्री वायज भयंकर इफेक्ट जालो, कित्याक आमची जी इंडस्ट्री आसा इट इज समहाव बीन रिलेटेड टू लक्झरी सेक्टर. म्हणजे ज्या लोकां कडेन एक्स्ट्रा पयशे आसात तेच ही इंडस्ट्री वापरता अशें मानलें जाता. जरी फाटल्या फाटी म्हणजे एक थोड्या तेंप पयलीं प्रायम मिनिस्टर मोदीनूच म्हणिल्लें की फुडल्या 3 वर्सांक प्रत्येक इंडियनान 15 विजिट्स जर करीत विदीन इंडिया जाल्यार इकॉनॉमी कंप्लीट चेंज जावंक शकता आनी तातूंतल्यान खूब कितें रेव्हेन्यू जावंक शकता म्हणून. इतलें आसून सुद्दां आतां जेन्ना हे इतले सगळे डावनफॉल जालो सगळो, तेन्ना हे इंडस्ट्रीक आमच्या इंडस्ट्रीक खंयच्यानूच म्हणजे इवन कन्सिडर करूना हो जो पळय आतां स्टिम्युलस पॅकेज गव्हर्मेंटान जी अनाउन्स केल्या. टुरिझम इंडस्ट्रीक अजून पर्यंत एका रुपयाचो सुद्दां अजून पर्यंत खंयच्यातल्यानूच वाव मेळिल्लो खंयच वाचिल्लें पळोवना आनी आमकां कांय फिडबॅकूय येवना. सो सगळे तरेचे एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट मेळ्ळ्या, हे मेळ्ळ्या, प्रेशर घाला, प्रायम मिनिस्टराक रिप्रेझेंटेशनां केल्या, फायनान्स मिनिस्टराक केल्या, पूण तात्पर्य सांगपाचें म्हणल्यार अजून पर्यंत तरी हातान कांय येवना. बट ऑन ग्राउंड आज सिच्युएशन कितें? जेन्ना आमी म्हणटात की थिंग्स आर ओपनिंग अप डॉमेस्टिकली आनी इंटरनॅशनली, तुमकां जो फीडबॅक येता तो कितें येता? पयलें उलोवपाचें म्हणल्यार इंटरनॅशनल बॉर्डर्स जेन्ना बंद आसा तेन्ना पयलीं म्हणशालें येवप वचप कंप्लिटली बंद जाला. सगळ्यो लॉकडावन जाल्ल्या कारणान खंयच्याच देशांत तुमी येवंक वचूंक शकना. हाच्या कारणान एव्हिएशन सेक्टराक कांयच जावंक शकना आनी खुबश्यो एअरलायन म्हणजे इंडियेच्यो भायल्यो ज्यो एअरलायन आसा, इवन कालची गजाल म्हणजे थाय एअरवेज सारकी नॅशनल कॅरियर ऑफ थायलंड हॅज फायल्ड अ बँक्रप्सी. मॉरिशस एअरलायन वॉज परहॅप्स द फर्स्ट वन, साऊथ आफ्रिकन एअरलायन वॉज सेकंड वन. तशीच प्रायव्हेट एअरलायन जी ऑस्ट्रेलियाची एक केली ती व्हडली, म्हणजे बऱ्यो बऱ्यो व्हडल्यो एअरलायन ज्यो ऑपरेट करताले. लुफ्थांसा इज इन व्हेरी बॅड शेप. इट्स अ नॅशनल कॅरियर ऑफ जर्मनी. सो तांकां सुद्दां गव्हर्मेंट बेल आउट करता. आनी डॉमेस्टिकाचे उलोवचें म्हणल्यार आमच्यो ह्यो ज्यो एक 2-3 एअरलायन उरल्या, म्हणजे सुरवातीक जातात खूब एअरलायन, पूण इंडियन आज पर्यंत अशें एकूय एअरलायन उरली ना. म्हणजे जेट एवेज जी सगळ्यांत स्ट्रॉंग आशिल्ली ती सुद्दां अशीच म्हणजे एका रातीन ना जाली. एअर इंडिया उरल्या इतल्याच खातीर की ताका गव्हर्मेंट सपोर्ट आसा म्हणून. नाजाल्यार आज पर्यंत खंयचीच एअरलायन हो फंडा केन्नाच इंडियन सिव्हिल एव्हिएशनचो जो आसा न्ही तो केन्नाच हांगा सक्सेसफूल जाल्लो ना. तात्पर्य सांगपाची गजाल म्हणल्यार वे बॅक इन 95 देर वॉज अ एअरलायन कॉल्ड दमानिया एअरवेज. हांव त्या एअरलायनान कामाक आशिल्लो आनी हाजे पयलीं एक इस्ट वेस्ट एअरलायन म्हण आशिल्ली, तातूंतय कामाक आशिल्लो. ह्यो 2 एअरलायन अश्यो 2-3 वर्सांनीच वायंड अप जाल्यो. सो एकदां अशें जालें की म्हाका एक डीजीसीए मेळिल्ले, एका एअरपोर्टार आमी उलयताले, ताका तेंच विचारलें हांवें की प्रत्येक एअरलायन येता आनी नाच जाता. इट कॅनॉट बी द फॉल्ट ऑफ द एंटरप्रेन्युअर्स. इट इज देर इज समथिंग इन द इंडस्ट्री. And he had answered it in only one liner ki this industry is not vote banking industry, so taka kon mai bap na mun. I don't know how far that is true, but it looks like to be like that. आज जेन्ना आमी म्हणटात की एअरपोर्ट्स ओपन जातात बी म्हणून, तुमकां कितें दिसता की हाऊ मच टायम इट वील टेक टू गो बॅक टू एटलिस्ट अ सेम्बलन्स ऑफ नॉर्मल्सी, की पयलींच्या भशेन दिसपा लागतलें अशें जावपाक कितलो टायम वचपाक शकता? प्रमोद, एक गजाल सामकी गॅरंटेड सांगू शकता कोणी की जो पर्यंत वॅक्सिनेशन हातान येना कोणाच्याच, तो पर्यंत ही गजाल नॉर्मल येवपाक भयंकर कठीण आसा. आमी कितलेंय म्हणलें आरोग्य सेतून तुम्ही फक्त पळोवंक शकता, म्हणजे मॅन्डेटरी बी म्हणलें हातून, पूण तातूंत सुद्दां खुबश्यो शॉर्टफॉल्स आसा की आरोग्य सेतू इज नॉट अ फूल प्रूफ मेथड ऑफ आयडेंटिफायंग समबडी वेदर ही हॅज कम फ्रॉम द रेड झोन ऑर ऑरेंज झोन ऑर ग्रीन झोन. कित्याक अजून पर्यंत तितले आरोग्य सेतू यूज करपी जावंक ना. सो हाजे वयल्यान हे इतलें नक्की आसा की मिनिमम फुडले 6 म्हयने तरी म्हाका तरी दिसना हे नॉर्मल्सी येवपाची, जी नॉर्मल्सी आमची पयली आशिल्ली प्री लॉकडावन, ती नॉर्मल्सी येवपाक मिनिमम 6 मंथ्स वतले, ना जाल्यार वॅक्सिनेशन ताच्या पयलीं येवंक जाय.
एक किती म्हणतात तुम्ही की तुम्ही किती म्हणतात की इन टर्म्स ऑफ वर्क फॉर ट्रॅव्हल आणि वर्क फॉर लिजर दोन्ही बाबतीत हीच परिस्थिती असतली? दोन्ही बाबतीत हीच परिस्थिती असते 100%. कारण एक मुद्दम गजाल विचारता की ती सायकोलॉजी ऑफ अ कंझ्युमर ऑर अ क्लायंट तुमकां किती फरक पडिल्लो दिसता की लोक आता भितले ट्रॅव्हल करपाक ऑर वी ह्युमन बिंग्स आर सच दॅट वी विल एडॅप्ट अँड वी विल मूव फॉरवर्ड? ना हाका टाइम लागतलो म्हणजे एक वर्सभर जर तर अशेंच चल्ले जाल्यार आजच्या लोकांचे 2 महिन्यानंतर जे थोडेच कितें फ्रस्ट्रेशन येवंक लागले लॉकडावनान घरा बसून थोडे तसे येतले पूण कितें जाता न्ही बिझनेसवाले म्हणटा तशे एक वेळ जिवाचेर चान्स घेवन खंय वचत पूण हॉलिडे करपी म्हाका दिसना खंय वतले म्हणून कित्याक खंय वचून पयशे मोडून दुवेस परते घरा हाडप हे कोणाच्याच प्लॅनिंगान आसचें ना सो कोणी कितें करता आपले एक नॉर्मल जे लायफ आसा जे बिझी शेड्यूल आसता तातूंतल्यान एक वेकेशन म्हणून करतात जस्ट टू ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल लायफ आणि जर तर आमी असो जर आमचो ट्रेंड आसा की कित्याक जाणा न्ही मेन प्रॉब्लेम हातून आसा की फ्लायटीन जे वरां 2 वरां आमी काडटले न्ही थंय इन्फेक्शन येवपाचे खूप चान्सीस आसता कितलेंय म्हणू की आमी फिल्टर नवे घाल्या एअरबस म्हणटा आपले प्रमोशन बोईंग म्हणटा आपले प्रमोशन हाचे वयल्यान खंयच एविडन्स ना सायंटिफीक प्रूफूय ना की ते फिल्टर घालून हो जो व्हायरस आसा तो ट्रान्समिट जावंक शकना ही गजाल खरी आसा की जितले आमी थंय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर घेता ते किट तांकां दिता सगळे मास्क दिता ग्लोव्स दिता हातून खूप कमी जाता पूण हातूंतल्यान ही गजाल डेफिनेटली हे जायना की तातूंत खुबश्यो गजाली आसा की जे तुमकां गरज नासतना म्हणजे नाका फिलिंग ऑफ सेफ्टी येना म्हणटात तुम्ही? फिलिंग ऑफ सेफ्टी येना येना आता जे पळय लोक ट्रॅव्हल करता सध्या एक तुमकां सांगपाची गजाल म्हणल्यार ते फक्त जे लोक आसा ते फक्त आपल्या होम टावनाक वचून धडपडटात ते शिकल्ले ते प्रत्येक आपापल्या फॅमिलीक जॉईन जावपाक वता हे लोक खंयच अशे कामाक गेल्ले खंयच दिसना अजून पर्यंत. हय एक आता जे येतात त्याच बाबतीत एक म्हळ्यार गोंय आणि गोंय म्हळ्यार टुरिजम हॉटेल बंद आसात रेस्टॉरंट्स बंद आसात अशी परिस्थिती भितर तुमकां इनबाउंड टुरिजमाची कितें दिसता? एक जाल्यार आउटबाउंड बट इनबाउंडाची कितें दिसता? प्रॉस्पेक्ट्स कितें दिसतात? इनबाउंडाचे म्हाका वॅक्सिनेशन आयलें तरी तो पर्यंत तरी म्हाका कितेंच दिसना कित्याक आय मे सावंड लिटल नेगेटिव्ह पूण परती गजाल हीच आसा की जेन्ना आमी फॉरेनर पळयता इनबाउंड म्हणजे आमी भायल्यातल्यान लोक जेन्ना इंडियन हाडटले आमी इंडियेचो आमी आंकडो दाखयत हांगा 4,000 आसा डेथ आनी आमची म्हणजे रेट इज मच मोर बेटर देन द एंटायर ग्लोब पूण इतलें आसतना ज्या ज्या कंट्रींतल्यान लोक जे इंडियन येवंक सोदताले जावं किंवा सोदतले ते वॅक्सिनेशन मेळ्ळ्या शिवाय प्लॅन करतले अशें तरी आतां इंडिकेशन खंयच ना प्रत्येक जण आपापल्या परीन उलयतात पूण ही गजाल खरी आसा की आमची जी इंडस्ट्री आसा इज अ लिजर हे पयले आमी लक्षांत हाडूंक जाय हांगा फक्त लोक तेन्ना वतले जेन्ना आमचे कडेन हो एक प्रभाव दिसतलो की बाबा हांगा ही हे सुधारली म्हणजे ह्या देशान इंडिया भारतान जेन्ना लोक येतले हांगा ही गजाल सुधारल्या हांगा आनी म्हणजे कितें म्हणटात ते आमचे इन्फेक्शन वाडना हे जेन्ना लक्षांत लोकांचे येतले तेन्नाच लोक इनबाउंडान लक्ष घालतले ताजे पयलीं इन्फेक्शन आसा आसतना व्हेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू गेस की बाबा हांगा लोक येवंक शकतले विदीन इंडिया जे लोक भोवंक शकतात ती वेगळी गजाल म्हणजे डॉमेस्टीक टुरिझम जे आसा पळय तातूंत थोडे कित्याक कोण म्हणटलो मुंबय आमचे न्हाय जाल्यार आमी हांगा इतले आसा चल गोंयान एक 4 दिसां वचून येवया कित्याक आमी रेड झोनान आसा ते ग्रीन झोनान आसा किंवा आमी ऑरेंज झोनान आसा ही गजाल खंय तरी एक वेळ 6 महिन्यांनी मातशी खंय तरी एक म्हणजे कॉम्प्रोमायज जावंक शकता पूण इंटरनॅशनल मार्केटांतल्यान इतले ओपनली हांगा येवपाक इतले डेरिंग करून येवपी इट विल बी अ मिरेकल म्हणजे म्हाका तरी दिसता की इतली सोपी गजाल ना. सो आर यू सेयिंग दॅट डॉमेस्टीक टुरिजमाक खंय तरी डिसेंबर मेरेन मातशी गती येवपाक शकता? 100% हाजेरूच तर आमी चड फोकस केल्लो बरो अशें म्हजें म्हणणें. बट इंटरनॅशनलाच्या फाटल्यान फुडली 1 वर्स तरी लागची न्ही? म्हाका सामकें दिसता की 1 वर्स तरी लागचें ना ताज्या पयलीं वॅक्सिनेशन आयलें जाल्यार तुम्ही म्हणटात की इदर वॅक्सिनेशन ऑर अनसर्टनिटी. येस सारकें. सेक्टरली जर तुम्ही पळयत जाल्यार हाव बिग इज द इम्पॅक्ट म्हळ्यार अशी जर परिस्थिती उरली आनी इवन जर आमी म्हळ्यार की डॉमेस्टीक टुरिस्ट म्हणून तरी आसतना एज फार एज एअरलायन्स आर कन्सर्न आनी ट्रॅव्हल एजन्सीज आर कन्सर्न इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट कितलो जातलो? इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट भरपूर जाला सध्याच्या हातून पूण जाला कितें ट्रॅव्हल एजंट जे कन्व्हेन्शनल ट्रॅव्हल एजंट आमच्या सारकिले आसा म्हज्या सारकिले आसा हांकां इम्पॅक्ट चड बसला ऑफकोर्स ओटीएस जे म्हणटात जशे आमचे हे
पोर्टलाचेर जे लोक बुकींग करता व्हडले व्हडले नांवां घेवंक शकना पूण जे जे पोर्टलाचेर बुकींग करता तांकांय म्हणून ट्रेंड भरपूर जाला पूण हातून जाला कितें आमकां स्टाफ सांबाळून दवरपाक 100% न्ही जाल्यार 50% 60% सॅलरी दिवची पडटा आनी इन्कम झिरो जावन पडला. सो हातूंतल्यान कितें जाला बाकीच्यो गजाली आसा म्हणजे कसले तरी म्हणजे रेग्युलर जे एक्सपेंडिचर आसा तो करूंकूच जाय. इन्कम कांयच ना. आनी एअरलायनान आनी व्हडली आनी भानगड करून दवरल्या की जे लोकांच्यो आमी तिकेटी पयल्यो बूक केल्ल्यो त्यो सगळे पयशे एअरलायनान आपल्याच कडेन दवरले अजून पर्यंत रिफंड करून. सो हाजो इम्पॅक्ट आमचे ट्रॅव्हल एजन्सीचेर भरपूर पडला. एअरलायनाचेर पडिल्लो तांकां आतां थोडो तरी म्हणजे आतां कशें जाता न्ही प्रमोद बाब की एअरलायन म्हणटा म्हणजे 25 तारखेच्यान आमी फ्लायटी ऑपरेट करतले. आतां कालच्या दिसाक जर 120 फ्लायटी केली तरी कॅन्सल जाले. हाजेर 120 फ्लायटीचेर हजारांनी लोकांनी बुकींग केल्लें आनी हे सगळे पयशे एअरलायनान पावले. सो कॅश फ्लो तांचे कडेन आयलो तांचे खंय तरी एक मुवमेंट स्टार्ट जालो. हो एजंटा कडेन पावना पयसो. एजंट हॅज टू कीप द मनी विथ द एअरलायन टू यूज दॅट मनी अँड इश्यू द टिकेट. सो एजंटा कडेन पयसो खंय उरना सगळो एअरलायना कडेन पावता. सो एजंट हातून मदीं चिड्डलोच. फक्त ओटीए जे आसा पळय जे पोर्टल्स आसा पळय तांचे कितें जालें तांचो मुवमेंट जो कंप्लीट बंद जालो तो जालो आनी तांचे कितें जाता ती इतली मॅसिव्ह व्हडल्यो कंपनी आसता की 500-600 सुद्दां लोक तांचे कडेन कामाक आसता. हो इतलो वर्कफोर्स सांबाळप म्हणल्यार ऑल्सो इज अ बिग चॅलेंज. सो हातूंतल्यान कोण एक्चुअली सुशेगाद ना. एअरलायनूय ना ट्रॅव्हल एजन्सीय ना. सगळ्याचेर एक तरेचो म्हणजे प्रेशर आसा. सगळ्यांक दिसता की फ्लायटी सुरू जाल्यो म्हाका बिझनेस मेळटले पूण अशें कांय ना. कोण खुबश्या एजंटांनी तर हात वयर काडले की आमी बुकींगूच करूंक सोदिना कित्याक आमी बुकींग करतले आनी कस्टमर येवन समोर वचतले आपल्याचे पयशे दी कित्याक म्हजी फ्लायट कॅन्सल जाली. एअरलायन म्हणटा कितें ताका फुडल्या 365 दिसान केन्नाय वचून आमी तांकां एडजस्ट करून दिवंक शकता. सो हातून खुबश्यो गजाली ह्यो क्लॅरिटी जावना अजून. पण एक तुमकां कितें दिसता की ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स जे आसात बुकिंगाचे तांकां कॅश फ्लो पयलीं सुरू जातलो काय तुमचे सारके जे ट्रेडिशनल एजंट्स आसात तांकां कॅश फ्लो पयलीं सुरू जातलो इन टर्म्स ऑफ डॉमेस्टीक टुरिझम? करेक्ट. आमच्या सारकिल्यांक जावपाक मातसो वेळ लागतलो कित्याक पयलीं म्हणल्यार सोशल डिस्टन्सिंगा खातीर जे लोकांनी आपली म्हणजे जे लोकांक वचूंक जाय ट्रॅव्हल एजंटा कडेन बसून बाबा प्लॅन करूंक जाय ते करूंक शकचे ना. सो जे कितें आसा ते ऑनलायन मेळ्ळें ते फावलें. म्हणजे आतां कोणाकूय सपोज गोंयच्यानूच खंय एक कर्नाटका ट्रीप करूंक जाय तो येवन कोणा कडेन एजंटा कडेन फोनार उलोवंक शकता ती बरी गजाल. पूण ताका कितें जातलें जर तर ओटीएचेर जर ताका पोर्टलाचेर जर ताका मेळ्ळें की बाबा हो सगळी आयटिनरी आनी ही कॉस्ट आय थिंक ही वील प्रिफर दॅट. आनी ताज्या खातीर ताका पेमेंट ऑप्शन्स मागीर तांचे क्रेडीट कार्डाचेर ऑफर्स आनी हे त्यो गजाली मेळटा. सो ताज्या खातीर आमचे जशे ट्रेडिशनल जे कोण ट्रॅव्हल एजंट आसा तांकां फक्त एकूच एडवांटेज आसा की आमी बॅकअप सर्वीस दिता. ओटीएस हात वयर काडटा. आमी कितें जालें जाल्यार फाल्यां आमी खंय वचना. पूण हे कितें जालें एक तो ट्रेंड आयिल्लो आसा की घरा कडेन बसून सगळें जाता न्ही. सो आतां आमची गजाल अशी आसा की आमी आमची वेबसायट खंय तरी तयार करूंक जाय. आमी खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करूंक जाय की वेर गोंयकारा कडेन जर बुकींग करतलो जाल्यार हांवें ताका प्लॅटफॉर्म दिवंक जाय. हांव फक्त बसून हें उलोवंक शकना की म्हजें बुकींग आनी कोणें व्हेलें म्हणून. आमी बी लोकल पर्याय ऑनलायन अवेलेबल करून दिवचो पडटलो. ह्या संदर्भात सांगपाची गजाल म्हणल्यार हांवें वेबसायट डिझायनिंगाचे कोर्स सुद्दां अटेंड करपाक सुरवात सुद्दां केली. दिस हॅज बीन अ टायम ऑफ म्हाका दिसता रिइन्वेंशन फॉर एवरीबडी. एब्सोल्युटली. इफ यू वॉन्ट टू बी इन द रेस यू हॅव टू रिइन्वेंट युअरसेल्फ. कित्याक तातूंत आनी उपाय ना. कळ्ळें. फक्त एक गजाल की बसले आनी बाबा गव्हर्नमेंटूच करतलो किंवा आनी कोण करतलो. स्वताचे जशे आत्मनिर्भरता म्हणलें पळय प्रायम मिनिस्टरान तातूंतली गजाल ही थोडी तरी आपण ओळून घेवची पडटली की बाबा आनी कोणाक रावच्या परस आपण कितें करूंक शकता. सो जरी व्हडलें करूंक शकना ना थोडें तरी करूंक शकता. बरोबर. करिबाब थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. परतय जाय जाल्यार 15-20 दिसांनी उलोवया एज द सिच्युएशन डेव्हलप्स. बट तुमची इनपुट्स आनी जे एक्चुअली फिल्डाक आसात तांचे इनपुट्सूच म्हाका दिसता लोकांक क्लॅरिटी दितले आनी सरकाराक टेंजिबल ऑप्शन्स दितले. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. वील कम बॅक टू यू प्रोबेबली इन 2-3 वीक्स. पळोवया तेन्ना होपिंग दॅट अ सिच्युएशन वूड बी मच बेटर बाय देन. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.